भाजपा सध्या काय काँग्रेस फुडाऱ्यांचे फोन टॅप करतात त्या खातीर ताणे एक एजन्सी भाड्याक घेतल्या। त्या बेकायदेशीरपणान काम करतात। हातून घुसपल्ल्या सरकारी अधिकाऱ्यांक आमी हे थांबोवपाची शिटकावणी दितात, नाजाल्यार हाचेर कायदेशीर कारवाय करतले अशीच गजाल कर्नाटकान जाल्ली आनी आमचे सरकार ताणे उमथून उडयल्ले। काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार हाणें पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत भाजपाचेर गंभीर आरोप केल्यात। बीजेपी जेन्ना डेस्परेट जाता तेन्ना ती सगळी जे इल्लीगल मीन्स आसा ते यूज करपाक सुरू करता। आमकां कन्फर्म इन्फॉर्मेशन मेळिल्लें आसा की आमच्या पक्षाच्या लिडरांचे फोन टॅपिंग एक प्रायवेट एजन्सी घालून बीजेपीचे लिडर्स आमी कितें उलयतात, आमी कोणा कडेन उलयतात हे सगळे इन्फॉर्मेशन घेवपाक एक एजन्सीक हायर केल्यात आनी फोन टॅपिंग आमचे सगळ्यांचे चालू आसा। हे इंडिकेशन म्हाका जेन्ना एक म्हाजो जस्ट एक एक्सपर्ट म्हाका मेळपा आयल्लो ह्या फिल्डांतलो आनी तेन्ना म्हागेलो मोबायलाचे डिटेल मागले, म्हाका तेन्नाच सांगलेलें की तुजो फोन टॅप आसा। हेजे नंतर आमकां कळ्ळें आमच्या दिगंबर बाबाचे मोबायलाचेर टॅपिंग चालू आसा, आमच्या मायकल लोबोचे मोबायलाचे टॅपिंग चालू आसा आनी त्या भायर आमचे जे प्रमुख जे बाकीचे लिडर आसात हेचे फोन टॅपिंग बीजेपीचो सरकार आनी बीजेपीची पार्टी इल्लिगली करता। सपोज जर हे लिगली करता जाल्यार गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान एज अ होम मिनिस्टर आनी गोंयच्या बीजेपीन हे आमकां सांगचें की कोणाचे मोबायलाचे टॅपिंग करपाक, फोन टॅपिंग करपाक परमिशन तुमी घेतलेलें आसा आनी कोणाचे टॅपिंग चालू आसा। ही सारकी इल्लिगलिटी हो आमचो फंडामेंटल रायट टू प्रायवसी हो आमचो फंडामेंटल रायट आनी तो वायलेट करपाक, तो अधिकार काढून घेवपाक कोणाकूच अधिकार ना। आनी आमी पर्सनली कोणा कडेन कितें उलयतात हेची जाणकारी घेवपाक भारतीय जनता पक्षाच्या खंयच्याच लिडरांक ना आनी त्या खातीर आमी वॉर्निंग दितात ह्या इल्लिगल फोन टॅपिंगाक जे गव्हर्नमेंट ऑफिसर्स इन्वॉल्व आसात की तांणी हें ताबडतोब बंद करचें आनी तांचेर कायदेशीर कारवाई ही केली वतली, कारण तुमी तुमचो वापर ह्या बीजेपीच्या लिडरां कडेन करून घेनाकात।